आता पळोवया गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो कडच्यो कांय राजकीय घडामोडी। पर कोई दाग नहीं है। वो ये हम सब की तरह मिडिल क्लास हैं और ग्रास रूट को समझते हैं। बहुत बड़ी बात है एक लीडर को ये समझना। और तीसरी बात, मैं आप लोगों को शाबाशी देना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना लीडर खुद चुना, बहुत खूब चुना। हमारे देश में ज्यादातर लोग इतने भोले हैं कि वो किसी न किसी बहकावे में आ जाते हैं। कभी जाति के नाम पे वोट दे देते हैं, कभी पैसे के लालच में वोट दे देते हैं, कभी किसी और प्रलोभन धर्म के नाम पे वोट दे देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये उनके खिलाफ जाएगी ये चीज। आपको वोट किस आदमी को देना चाहिए? जो लायक हो, जो ईमानदार हो, जो लालची न हो, जो पढ़ा लिखा हो। आप वोट देने के पहले उस आदमी का इतिहास देखिए, उसने जीवन में क्या किया है। सिर्फ डिग्री पाने से आदमी ईमानदार नहीं होता है। आता विजय सरदेसाई एक निर्दलीय उमेदवार, एक अपक्ष उमेदवार फातोर्डा उभं राहून गोंयाक स्पेशल स्टेटस दिता म्हणून सांगू शकना। पूण हांव एक सांगू शकता की फातोर्डाक स्पेशल स्टेटस घेवपाक हांव इलेक्शन थारायिल्लो आहा। दीस जाले बोगले दादागिरी फुडें गेले, पयशे आशेन आज केल्लो। आता तुका एकू मागूना, दीस जाले गांवांत 2-3 दीस जाले इलेक्शनाक। लिमाड वखदां म्हाका सोडा काय तर अशें लक्षात येयलें की जर काँग्रेसीक हांगच्यान वी हॅव टू टेक काँग्रेस टू डॉग्स हे जेन्ना आमी ध्येय दवरलेलें आसा, तर विजय केन्ना असो घेवचो पडटा, केन्ना असो डायरेक्ट घेवचो पडटा। तर ह्या खेपे आमी पयसच्यान विजय घेतलो। हेतू फक्त एकूच आसा, काँग्रेसीक पयस दवरचो। लोकांनी आमच्या कडेन विश्वासघात केलो, ज्या लोकांनी आमचेर अन्याय केलो त्या लोकां बरोबर संबंध मात्र केन्नाच दवरचे ना। आनी हेच्या फुडें राजकारणाचो त्याग करचो पडल्यार सुद्दां उपकारता, काँग्रेस पक्षा कडेन केन्नाच वयचे ना। दयानंद नार्वेकर, MLA of Aldona constituency, presently representing Aldona constituency after delimitation, has sent a circulated appeal in all the newspapers. Surprisingly, ताणे जी अपील घाल्या फ्रस्ट्रेशनान ताणे सगळे अपील जी घाल्या, he has used a letterhead of the government of Goa as a existing MLA. Please note, this letter, this appeal is basically to the residents of Porvorim who he says as my voters. तो विसरलो एखादी की ही ताणें एक ऑर्फन कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून दवरून आल्दोना धांवलो म्हणून। पर्वरीचें खरेंच पडिल्लें आशिल्लें जाल्यार पर्वरकारां खातीर कितें तरी करतलो आशिल्लो। इलेक्शनाच्या 2 दीस पयलीं येवन मिसलिडींग स्टेटमेंट दिवचो नाशिल्लो। राज्य हॉकी सर्त कळंगुटेचे MRF जिखले। बिरेस्तारा जाल्ले फायनलींत MRFान मडगांव युनायटेडाक 2-0 गोलांनी मारले। गोवन हॉकीनी सर्त घडोवन हाडिल्ली। सॅम ब्रागांझा आनी पांडुरंग शंखवाळकारान दरेकी 1 गोल मारून डॉन बॉस्को ग्राउंडार जाल्ले फायनलींत MRFाक जैत मेळोवन दिलें। MRFाचो सुकुरवाज प्लेयर ऑफ द मॅच थारलो।
It was a tough game for us, but we are playing together for a long time, so we have a good combination going. And since we all are state players, most of us are state players, and we have young talent like Pandu and Roger coming up, so we have a good team, and we knew we would win. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.